नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या पोर्तुगाल आणि स्लोव्हाकिया भोंवडेच्या पयल्या पांवड्यार आयज सकाळी लिस्बन पावल्यो. ह्या वेळार पोर्तुगालचे राष्ट्रपती मार्सेलो रिबेलो डिसोजा हांच्या बरोबर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची प्रतिनिधी पांवड्यावेली बसका जातली. राष्ट्रपती मुर्मू पोर्तुगालचे प्रधानमंत्री लुईस मोंतेनेग्रो आणि संसदेचे सभापती होजे पेद्रो आगियार प्रांतो हांची भेट घेतले. लिस्बनचे मेयर हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी हांच्या सन्माना खातीर एका खासा कार्यावळीचे आयोजन केलां. आपल्या पोर्तुगाल भेटेर राष्ट्रपती थंय रावपी भारतीय समुदायाच्या लोकांक बरोबर चर्चा करतल्यो, तशेंच थंयच्या विद्यापीठांतल्या भारतीय संशोधकांची भेट घेतली. ह्या भेटी विशीं भारतीय समुदायामदी बरीच उत्सुकता आसा. दोनूय देशांमदले राजकीय संबंधांक 50 वर्सां पुराय जावपाच्या दिकेन ही भेट महत्वाची आसा. ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है. इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं. उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं. 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है. Very big crowd of people came to see the show. I think it was a wonderful time for everyone, for the dancers on stage and as well for the public. I was also very happy too. It was very fulfilling and heartwarming too. Very, very grateful. It's such a pleasure to be here with all of you, really. That would be amazing. I think we all want. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आपल्या 3 दिवसांच्या भेटेर जम्मू काश्मीर भेटेन सीमा सुरक्षा दळाची भेट घेतली. कथुआ जिल्ह्यात पाकिस्तानी आतंकवाद्यांक आड फाटल्या 15 दिसांसावन आशिल्ल्या कारवायेचो तांणी नियाळ घेतलो. भारत पाकिस्तान सीमेवेल्या हिरानगर सेक्टरांत आणि BSF चौकी विनय हाका भेट दिवन परिस्थितीचे मूल्यांकन केले. ह्या वेळार तांणी भाजपा मुख्यालयांत भाजपाचे आमदार, वरिष्ठ फुडारी आणि वडील अधिकाऱ्यांसयत बसका केली. हिरानगर वाठारांत आंतरराष्ट्रीय शिमेवेल्या भारतीय सुरक्षा दळांनी 23 मार्चा सावन आतंकवाद्यांक आड कारवाय चालू केल्ली. हातूंत जाल्ल्या फारपेटांत 4 पुलीस आणि 2 आतंकवाद्यांक मरण आयिल्ले. फाल्यां श्रीनगरांतल्या राजभवनांत जावपी बसकेंत केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्र शासीत प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कार्यावळीचो आढावो घेतले. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी भोमा ते पोरणे गोंय मजगतीच्या 7 किलोमीटर वाठाराच्या 4 पदरीकरणाक मान्यताय दिवन 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्या अशी माहिती आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान जारी केली. हाचेर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानले. या रस्त्याच्या 4 पदरीकरणाक लागून ह्या वाठारांत जावपी येरादारीची कोंडी कमी जातली अशी आस तांणी ह्या वेळार उक्तायली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी कारवाये खातीर अंदू एप्रिल सावन शैक्षणिक वर्साक सुरवात जाता. 6वी ते 12वी मेरेनचे हातूंत 11वी सोडून वर्गाक आयज सुरवात जाली. 6वे इयत्ते खातीर ब्रीज अभ्यासक्रमाक ह्या शैक्षणिक वर्साक सुरवात जातली. 6वी इयत्ते खातीर पुस्तकां बदलल्या. मराठी आणि कोंकणी सोडून हेर सगळ्या विशयांची पुस्तकां उपलब्ध जाल्यात. अंदू विद्यार्थी आणि पालकांक खातीर हो एक वेगळोच अणभव आसतलो. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत आयज प्रश्नोत्तराच्या काळात वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचेर चर्चा करपाक स्थगिती दिवपाक विरोधावेल्यान भरपूर गोंधळ जालो. आयज सकाळी विधानसभेची कारवाय सुरू जाली तेन्ना नॅशनल कॉन्फरन्साच्या वांगड्यांनी नाझीर गुरेजी आणि तन्वीर सादेक हांणी प्रश्नोत्तर काळात वक्फ विधेयकाचेर चर्चा करपाक स्थगिती दिवपा खातीर प्रस्ताव मांडलो. तेन्ना नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि कांय अपक्ष वांगड्यांनी सभापतीक अर्ज दिलो. हाचेर भाजप फुडाऱ्यांनी खर विरोध केलो. संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.
इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। ट्रू टेल हॅकेथॉनाचो ग्रँड फिनाले सध्या नवी दिल्लीन वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल्स अँड एंटरटेनमेंट समिट 2025च्या क्रिएट इन इंडिया अभियानाचो एक भाग म्हणून चालू आसा। या हॅकेथॉनात 5600 वयर पंगडांनी वांटो घेतला। आयच्या फायनलीन वांटो घेवपाक सुमार 25 पंगड मुखार आयल्यात। पयल्या 5 पंगडांक 10 लाख रुपया रोख इनामां फावो जातली। ट्रू टेल हॅकेथॉनाचो मुखेल ध्येय म्हळ्यार चुकीची म्हायती घडटा ती सोदून काडप आनी रियल टायम शिकावणी दिवपाक एनआय सशक्त साधनां तयार करप हे आसा। ह्या विशीं एसीएसचे अध्यक्ष पंकज महेंद्रू हांणी अदीक म्हायती दिली। डिजिटल इंडस्ट्री है, उसकी हायरार्की नहीं है, कोई जो क्रिएटिविटी की हायरार्की नहीं है। वो एक 15 साल का 13 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 90 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। तो जाहिर है इंडिया एक यंग नेशन है, तो आपको लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स यंग से बहुत ज़्यादा है। 5500 से ऊपर आए, इसमें पार्टिसिपेंट्स आए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमने पाया। 25 लोग जो हैं ग्रुप्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हैं और 5 लोग फाइनल इसमें फाइनलाइज में जाएंगे और 10 लाख का इनाम है इसमें। तो जो ऑब्वियसली यूथ बहुत ही मोटिवेटेड है एंड वी आर गेटिंग सम फैंटास्टिक रिजल्ट्स। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।